जेरेमियासाचो पयलो उपदेश. इस्रायलाचें अविस्वाशीपण. चॅप्टर 2. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें पावलें. वच आनी जेरुजाल्याच्या कानार व्हडल्यान अशें सादय. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या तन्न्यापणार तुवें दाखयल्ल्या तुज्या विस्वाशी मोगाचो म्हाका उगडास येता. आमच्या लग्नाच्या पयल्या दिसांनी कितलो तुवें म्हजो मोग केलोय हाचो म्हाका उगडास येता. अरण्यांतल्यान पाड आसलोले जमनींतल्यान तूं म्हजे फाटल्यान येताली. हेंय म्हज्या मनांत आसा. हेंय म्हज्या मनांत येता. इस्रायल पर्जा सर्वेस्पराक संस्कार लोली आसली. ताच्या पिकाचें प्रथम फळ ती. ताका गिरासतात तितलीं गुन्यांवकार जालीं. ह्या फळाचें खावन दादोशी जाल्यान तितल्यांकूय गुन्यांव आसा आनी त्या सगल्यांचेर नश्ट येतलें. उलयता तो सर्वेस्पर. जाकोबाच्या घराण्या आनी इस्रायलाच्या घराण्याच्या सगल्या कुलांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हजे थावन कोट सरून वचूंक कसलो म्हूण गुन्यांव म्हजो? तुमच्या पुर्वजांक मेळ्ळो तर पोलकेपणा फाटल्यान तीं गेलीं आनी पोलकींच तीं उरलीं. इजिप्तांतलीं आमकां भायर काडून हाडलीं तो सर्वेस्पर खंय आसा आतां? ताणें आमकां अरण्यांतल्यान सुक्या आनी खडपी गांवांतल्यान व्हेलीं. दुकोलाच्या आनी मोन्नाच्या गांवांतल्यान कोणूच ये वचना आनी कोणूच रावना तसल्या गांवांतल्यान ताणें आमकां व्हेलीं अशें ताणें म्हणूंक ना जायत? पिकाळ देसान तांचीं फळां खावंक आनी ताच्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू भोगूंक हांवें तुका हाडली. पूण थंय भितर सरना फुडें तुवें म्हजो देश भोश्टायलोय आनी म्हजें दायज एक कांटालो करून सोडलें. सर्वेस्पर खंय आसा? अशें याज्ञिकांनी कदींच विचारूंक ना. समुतीच्या शास्त्रियांनी म्हाका वळखूंक ना. गुंवळीय म्हजेर कळपले. प्रवादी बालाच्या नांवान संदेश दिवंक लागले आनी मोल नासलोल्या वस्तू फाटल्यान गेले. ह्या पासत हांव तुमचे कडेन नव्यान वाड कोत्तलों. तुमच्या भुरग्यां कडेन वाड चलयतलों. उलयता तो सर्वेस्पर. कितलीं जुंवाच्या किनाऱ्यांचेर वचून पळयात. केदाराक कोणाक तरी पाटयात आनी जतनायेन चवकशी करात. असलें कितें आदीं घडलां जायत? खंयच्या तरी राष्ट्रां आपल्या देवांक सोडून दुसऱ्या देवांक धरल्यात जायत? खरें म्हणल्यार ते देवूच न्हय, पूण म्हजे पोरचेन आपल्या मोहिमेच्या देवाक सोडून मोल नासलोली वस्त वेंचून काडल्या. हें पळोवन तूं मोळबा थोट्टाकून अजाप जा. थरथरून कांप आंकांतून जीव सोड. उलयता तो सर्वेस्पर. म्हजे पोरजेन 2 वायटां केलीं. हांव जिव्या उदकाची झर जावनूय तांणी म्हाका सोडून दिलो. तांणी भुंयमारां मारलीं. फुटकीं आनी उदक धरूंक उपकारनात तसलीं भुंयमारां. कितें म्हणचें? इस्रायल गुलाम काय? वो गुलामपणान तो जल्मला काय? तो शिकारेक कसो सांपडलो तर? शिवांनी ताचेर गरज घाल्ल्यात. व्हडल्यान गरज घातल्यात. ताचो देश तांणी पाड घाल्ला. ताच्या नगरांचें तांणी घट्टान केलां. थंय आतां कोण रावना. त्या भायर मेम्फीस आनी तापानेस
ह्या गांवांतल्या लोकांन तुमचे खड्डे तासून उडयले. सर्वेस्परा तुज्या देवान तुका नीट वाटेन चलोवन हाडल्या आसता ताका सोडून हें सगळें नश्ट तुवें तुजेर हाडूंक नाय? आतां इजिप्ताक पोत्तून वचून कसलो फायदो तुका? नील नदीचें उदक पिवंक वो आसिरियेक वचून कसलो म्हूण तुका फायदो? युफ्रतीस नदीचें उदक पिवंक? तुजीच विकोटाय तुका शिक्षा दितली, तुजें अविस्वाशीपण तुका धमकी दितलें. आतां चिंतून पळय, सर्वेस्परा तुज्या देवाक सोडून दिवप आनी म्हजी भक्ती तुज्या काळजांतली भायर घालप म्हणल्यार केदें व्हडलें वायट आनी कितलें म्हूण कोडू. उलयता तो सर्वेस्पर, सर्वशक्तिवंत देव. मागा सान तुवें तुजें जूम मोडलें आनी तुजें बांदपास तोडलें आनी तुवें म्हणलें, हांव सेवा कोच्चो ना. ओय, खंयच्याय उंच दोंगरार आनी खंयच्याय हिरव्या झाडा पोंदा एक वेसवा जाल्ले परी तूं न्हिदलोय. हांवें तुका एक विंचून काडलोली, बरे जातीची तांबडी दाखवेळ कशी रोयिल्ली. कशी म्हूण तूं बिगडलोले जातीची रानवट दाखवेळ जावंक पावली. खार आनी जायतू साबू लावनूय तूं नाशी जाल्यार तुज्या गुन्यांवांचें खोत म्हजे मुखार अजून आसतलें. उलयता तो सर्वेस्पर देव, हांव भोश्टोंक ना, बालां फाटल्यान धांवंक ना. अशें म्हणूंक तुका कालीज कशें जायत? गोळांतले तुजे वागणुकेचेर नदर मार. तुवें कितें केलां तें जाणो जा. अरण्यांत घडलोलें कामनें वारें अंगती रानवट गाडूं तें तावार येतोच कोण ताका दोमावून धरीत? ताच्या त्या म्हयन्यांत ताका चडचे त्रास नासतना दादल्या गाडवांक तें आयतें मेळटलें. पळय, तुज्यो व्हाणो बेश्ट्यो झरोवन झरूं नाका. तुजो ताळो ताणें सुको जावंक दिवं नाका. पूण तुवें म्हणलें, ना, तुजें आयकून फायदो ना. हांव परक्या देवांच्या मोगांत पडल्यां आनी तांच्या फाटल्यान हांव वेतोलींच. आपणाक धरल्या उपरांत चोराक लज दिसता, तशेंच इस्रायेलाच्या घराण्याक लज दिसतली. तांकां सगल्यांक, तांच्या राजांक आनी कुंवारांक, तांच्या यादनिकांक आनी प्रवाद्यांक, हीं सगळीं एका लांकडाच्या कुडक्याक म्हणटात. तूं म्हजो बापोय आनी एका फातराक तुवें म्हाका जल्म दिलाय. तांणी म्हाका पाट वळल्या, आपलें तोंड म्हाका दाखोवंक ना. तरी संकश्टांच्या समयार ती म्हणटात, उठ आनी आमचें तारण कर. तुमकांच तुमी केल्ले ते देव खंय आसात आतां? तुमच्या संकश्टांच्या समयार ते देव उठून आमी तुमकां पावूं. जुडा, जितलीं तुका नोगरांत आसात तितले तुका देव. म्हजे कडेन कित्याक म्हूण वाड करतात तुमी? तुमी सगळीं म्हजेर कळपळ्यांत. उलयता तो सर्वेस्पर, तुज्या भुरग्यांक हांवें खास लायली, ती फुंकट गेली, कित्याक ती नीट मार्गान चल्लीं नात. गिरासूंक येतल्या शिवां भाशेन तुमच्याच तरवारींनी तुमच्या प्रवाद्यांक गिरासले. आतांचे पिणकेच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. इस्रायलाक हांव एक अरोणें जालां जायत, वो एक कळखाचो देश जालां जायत. आमकां जाय तशें आमी भोंवतांव. तुजेशीं ह्या फुडें आनीक आमी येवची ना. अशें म्हजी पोरजां कित्याक म्हणटा जायत? एक आंकवार चेडूं आपलें भांगार आनी श्रिंगार विसरत, एक ओकोल आपली नेसण विसरत.
तरी हिशोब करूंक जायना तितले दीस म्हजी पोरजां म्हाका विसरली. तुज्या मोग्यांक सोदूंक वचूंक कितली म्हूण तूं हुशार. इतलेंच न्हय, वायट स्वभावाच्या बायलांक पर्यंत तुज्यो नश्ट्यो वाटो तुवें शिकयल्याय. निरअपराधी गरिबांच्या रोगतान तुजीं वस्त्रां कशीं खतवल्यांत पडले. तुजें घर फोडून भितर सरतना तुवें कांय तांकां धरलें नाय. तरी इतलें केल्लें आसता तूं म्हणटाय हांव निरअपराधी, ताचो राग म्हजे थावन पयस वचून पडे. हांवें पाप करूंकूच ना अशें म्हणटाय. देखून हांव तुजेर खास्तीचें फर्मोण मारतलों. तुजी वाट कितले सोंपेपणी तूं बदलताय. जशें आसिरियेन तुका लोजेक घाल्ली तशें इजिप्तूय तुका लोजेक घालतलो. तुज्याच माथ्यार हात धरून तोय गांव तुवें सोडचो पडटलो. कित्याक तूं पातयेताय तांकां सर्वेस्परान नाकारल्यांत आनी तांच्या आदारान तुका कांय बरें जावंक पावचें ना. देवाचें उतर हें.